तुमक सगळ्यांकाय पानका विथ पातोळी कार्यक्रमाक स्वागत करता असा. एक मिनिट हांव येता. तुमक सगळ्यांकाय नमस्कार. आयचे प्रोग्राम पानका विथ पातोळी प्रोग्रामाक कोण गेस्ट म्हण पळया. आयचे प्रोग्रामाचे मुख्य अतिथी कोण म्हण गोतस्व तुमका. हानी सामान्य मनुष्य नाही, असामान्य म्हणून संगीत कसने ऑपरेशन नाशिक सीधा गळे भितर हात घालून व्हडले पत्रोडे भायर काडलेले डॉक्टर आमगेल डॉक्टर घोरके. हे चेर लायकस की नाका नाका अनेक चेरार वचून बसता. हां हे चेर जाल्यार लायक आसा जिके मऊ आसा आनी आमगेल व्हीवर सरे म्हाका लायक दिसता आसा सांगा तुका. तुमकां सगळ्यांक हांव दिसता की हो हांगा दोनी पानाक दवरला एक पिऊन पळोच की. माये कॅमेरा ऑन अस हे लाईव्ह शो चलतस. तुम्ही हे शोची मर्यादा काणकती चिके ते चीफ गेस्ट येवचो राहते हे असेल कसने आपण बैसू नकात माये. हां हां जायत मम्मा जायत जायत. ह्या सकाळांनी लग्गी असले रे तिके पिऊन पळो का म्हण दिसता. असो कसं करचें पुराजन पळयत आसा की ना हांव कसं नाही पिना. आत्ता येवचें पुरो डॉक्टर माम वेट करता. हो डॉक्टर माम येता आसाची. डॉक्टर माम तुमका आयच्या प्रोग्रामाक नमस्कार करता असा. येया बैसा. ಈ ಶೋ ತಗೊಂದಿಪ್ಪನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. डॉक्टर माम यांक तुळू बरपूजी तुम्ही चूक लेखन जाल्यार आमचे गेल्यान तू उलयताच वा. हां जायत माय जायत. हां आमचे गेल्यान तू उलयता. हां डॉक्टर माम तशें जाल्यार आमगेले हे आयचे प्रोग्राम स्टार्ट करया वा. तुमगेले फर्स्ट क्वेश्चन कसन म्हळ्यार डॉक्टर माम तुमगेलें नांव गोरके म्हण आसा. हें नांव तुमकां कोण दवरलेलें. कसन क्वेश्चन निमगितच माये. हें नांव दवरचे कार्यक्रम पुरो आसना कोणी रोडार वतल्यान दवरच्याक साध्य आसवा ना न्हय. म्हगेलें आनमान दवरलेलें तें कसलेक म्हळ्यार हांव जन्म घेतलो कुडलें आसना न्हिदो नाशिल्ले न्हिदताना एक स्वल्प गोरयता आशिल्लें दिसता तशें जावन हें नांव दवरलें तांणी. डॉक्टर माम सुमार सकट वृत्ती आसा. इंजिनियर के चार्टर्ड अकाउंटंट बँक ऑफिसर तशी सकट आसतना तुम्ही हे डॉक्टर वृत्ती कसं लक घेतले ताजे बगे आमकां कितें सांगतात की. माये तें कसन म्हळ्यार हांव स्कुलांत शिकता आसतना म्हगेलो फ्रेंड आशिल्लो तो केन्ना पळयल्यार पाठ चलता आसतना गोरयता आसूचे. ताजे निमित्त आमकां कंडापट्टी डिस्टर्बन्स जाता एकाग्रते करूंक जाता नाशिल्लें. आनी मास्टरा लोट्ट सकट सुमार पंत ताणें सो केला पेट्ट वरें केला. तेन्नाच हांव डिसायड केलें कसन जावं रे दो हांव एक गोरके रब्बोची डॉक्टर जावनूच सिद्ध म्हूण सांगून हेंची म्हगेली प्रेरणे. हो हो तशी वे. हां डॉक्टर माम तुमगेलो तो फ्रेंड आत्ताय गोरायंत की. गोरके बा ना बा कंप्लीट स्टॉप जावन गेला. आतां ताका ट्रीट केलेलें कोण म्हूण लेखला. हांवेंची ताका ट्रीट केलेलें तशें जावन आतां खाली तो राती न्हिदल मागीर मात्र गोरयता म्हूण सांगून तागेली बायल सांगता आशिल्ली. रब्बा डॉक्टर माम एकलो कॉलर आसा. हॅलो कोण उलयचे. हॅलो हे पानक विथ पातोळी प्रोग्राम ना. हां होय सांगाची तुमगेल कसले क्वेश्चन आसवा. आमगेल गेस्ट डॉक्टर गोरके हांगा रेडी आसाची. तांकां इतलो वेळ कॉल नाशिल्लो तो बसून आशिल्ल्यांचे उलयवेत तुमी. हां सांगाची तुमगेल कसन प्रॉब्लेम. डॉक्टर मामा म्हाका चिके घोरकेचे प्रॉब्लेम आस तें केलो पण ताका हांव खंयच्या टायमार घोरके मारता म्हणून वर कळना म्हाका. ओ वय वे हें प्रॉब्लेम तुमकां कितले समय दाखून आस. अय्यो हांगेल प्रॉब्लेम सॉल्व करया म्हणचे भितरी हांणी वपास गोरके मारूंक सुरू केली. आसो आमी मुखारसे. हां हां डॉक्टर माम तुमकां आमगेले नेक्स्ट क्वेश्चन कसन म्हळ्यार तुमी ते माते वयरी हेडलायट कसले केन्नाय घालून नासता ती म्हणून. त्या
त्या रात्री वेळांतू ड्रायव्हिंग करताना रोड दिसका ना ताजे घोसकर घालचे कसान एक क्वेश्चन म्हूण निमगेतात माये तुम्ही त्या हेडलाईट नाही त्या तुमगेल तसल पेशंट पात्रड गळ्यांत सिरकोंगन येतात पळय तेन्ना त्या खर्चाक म्हूण सांगून आमी हे यूज करचे टॉर्च कळवा हो तशी वे तें हां जायत मामा तुमकां पिवचेक पानक जमा जाय की कसन माये तुमगेल प्रोग्रामा नांव पानक विद पातोळी म्हूण सांगून मात्र म्हाका येद्दोळरे पानक दिलेले ना हांव ताव वळगून राखतास म्हाका येद दिता ती म्हणून ताळ पुरो सुकून गेला आमी एक सान ब्रेक घेवन वापस येता ती तितले भितरी आमगे डॉक्टर माम पानक पिवन तुमगेलो तो उलोवचेक येता वेलकम डॉक्टर माम हां आतां तुमकां आमगेले नेक्स्ट क्वेश्चन कसं म्हळ्यार रे आमकां सगळ्यांक काही एक विशय आयला तुमी लव मॅरेज जाल्ले म्हणून तें कशी जाल्लें म्हूण एक आमकां सांगेत वा तें हांवें माये तें एक व्हड काणी कसन म्हळ्यार रे ती म्हगेल हर्डेक जाताली चेडली आसना एक दीस म्हगेल पेशंट जावन आयली हांव तेन्ना क्लिनिकान प्रॅक्टीस करता आशिल्लो तेन्ना तिका ट्रिटमेंट दिवन लास्टाक एक वखदाचें प्रिस्क्रिप्शन लेटर दिल्लें तें प्रिस्क्रिप्शन लेटर ती लव लेटर म्हूण लेखोंक न्हू म्हाका प्रपोज करून सोडली तशी आमगेलें वर्डीक जालें हो भारी इंटरेस्टिंग आसा डॉक्टर माम तुमगेली काणी आतां तुमगेलें कशी आसा अंडरस्टँडींग पुरा लायक आसा बा कांय प्रॉब्लेम ना अंडरस्टँडींग भारी लायक आसा ती खंयचे विशयान तूं म्हाका फोर्स करची ना आनी हांव सांगलां म्हणके आयकून बसता तितली भितर ती म्हाका एक सेकंड डॉक्टर माम आनी एक कॉलर रेडी आसा हॅलो हॅलो थंय डॉक्टर माम आसा की हां वय वय आसाची दिता डॉक्टर माम तुमगेले घेवलो काके हां हॅलो कोण उलयचें कसन प्रॉब्लेम तुमगेले हॅलो हां 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 सांग सांग कसन कसन तें शो तुकून वग्गी येती कळ्ळें वा येताना एक 4 किलो टोमॅटो 2 किलो बटाटो 1 किलो पियाव आनी भेंडे अळसंदे कॅबेज पुराय हाडा ती हां हां जायत गो दवरता डॉक्टर माम कसं जालें पेशंटाक पळोवन कसलो इतली भिवन गेली तुमी ती पेशंट विंगड कोणी नाही हांव येद्दोळरे तुमकां म्हगे लव स्टोरी बग्गे सांगली पळय तीची ती हो तशी म्हळ्यार तुमगेल बायल वा वय माये हां तुमगेल कसन कसन क्वेश्चन आसची के वग्गी निमगी आती मागीर मार्केट क्लोज जाता म्हाका वग्गी वच्चेक आसा हां जायत डॉक्टर मामा हां डॉक्टर माम तुमगेले नेक्स्ट क्वेश्चन कसन म्हळ्यार तुमगेले इतले वर्स वृत्तीचे अनुभवांतू तुमकां फेवरेट पेशंट कोण फेवरेट एक्टर फेवरेट एक्ट्रेस कोण म्हूण निमगेला म्हणके निमगीत आसात माये फेवरेट पेशंट म्हूण कशें आसचें आमी पुरा पेशंटाक एकून मन पळोवचें हां जाल्यार हितून निमगीत आसत न्हू म्हगेल फेवरेट पेशंट कोण म्हळ्यार ती एक म्हणटाक पात्रड सिरकून ताळेन तो तें काडच्याक आयला म्हगेले तीच म्हगेल फेवरेट पेशंट कोण म्हूण कळ्ळी न्हू तुमकां त्या नमुने कश्ट रे हात गळे भितर घालून पात्राड काडलेले ते काडलेले सट्टा तुमी वापस ते पात्राड खावच्याक चमकल्ली मू कसन म्हूण का हांवें डॉक्टर माम आमगेले नेक्स्ट क्वेश्चन कसन म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक काही गोत्तशें म्हणके एक कापणीचो तागेर कापणी काण घेवचेक हेअर कटिंगाक विंगड कडेन वता तशींची तुमकां आराम ना जाल्यार तुमी दुसरी डॉक्टराक वतात की हां होय माये खंडीत वता आमगेलेंची ते ओणी अंतस न्हू चिके मुखार गेला रे एकलो डॉक्टर आरोग्यप्पा म्हूण सांगून आसा भारी लायक वखद दिता तो हांव तागेले गी वच्चें डॉक्टर माम आमगेले नेक्स्ट क्वेश्चन कसन म्हळ्यार अयो हें कसन आमगेले डॉक्टर गोरके तांनीच गोरके मारता आसा ती आमी
एक सान ब्रेक घेऊन अशी वचून तशी वापस येतात ती तिथली भितरी आमगे डॉक्टर माम उठायत की पळया. आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक आम्ही वापस आयली ती. हो आमगे डॉक्टर माम आणि काही निद्दोन असं. डॉक्टर माम तुमगे बायलान फोन केला. हां हां वय वा हां आता येता म्हण आता येता तरकारी घेऊन येता. अब्बा आमगे डॉक्टर माम उठायली ती आणि एक क्वेश्चन निमगेता. काय ना डॉक्टर माम अशी ती तुमको जागोच खातीर हांव सच सांगितलं. अय्यब्बा वय वा हांव भिवून गेलेलो माये. तुमका घरकड वचूक अर्जंट आसती म्हण डॉक्टर माम. जायत आम्ही हे शो एंड करूया. जाल्यार एंड करचे फुडें तुमी आमगेल वीक्षकांक आनी सक्कड जनाक कसन मेसेज दिवचेक इश्ट पावता ती. मेगेल मेसेज सगळ्यांक कसन म्हूण सांगला रे. आतां तुमकां पुरा गोत्त आसलो म्हणके हें सोशल मिडिया म्हणचे खंडपट एक स्ट्रॉंग आस. अंत एक कसने एक मेसेज घाल्ला रे ठक्क म्हूण सांगून सर्क्युलेट जाता. तशी ಕೆಲವು जन पुरा हाजे पशी फुडें तांकां कसने एक कायले आयला रे ताजे प्रिस्क्रिप्शन पुरा फेसबुक व्हॉट्सॲप तांतो हांतो पुरा घालून शेअर करचे सकट गेला. पुरा जनल देह स्थिती एकून नमुने आसना. आतां एकल्यांक लग्गिल वक्कद अन्यक्ल्याक लक्क म्हूण कांय ना. एकल्यांक गूण दल्लेल वक्कदा निमित्त अन्यक्ल्यांक विंगड एफेक्ट जावचेक पुरो. तशें देखून तुमकां कोणाकी कसनय जाल्ला रे दय करून तुमी हें सोशल मिडियांचो सर्क्युलेट जाल्लेल मेसेजीस पुरो पळोवंक न्हू तुमी स्वयं औषध करच्याक एक वचूं नाका ती. डॉक्टर लग्गी वचून न्हू तांकां दाखोवन तांणी दिवचे प्रिस्क्रिप्शनाची घे ती. तुमकां सगळ्यांक आमगेलें हें शो पानक विथ पातोळी इश्ट जाल्लें आसल्यार रे एक लायक बटन वतियाची. अय्यो पानक पिवन पातोळी मायेची गोरके मारतास मो. हां हांव पातोळी मायक जगेता त्या दळ भितर तुमी सकड हें चॅनलाक सबस्क्रायब करनी आशिल्लें आसल्यार आत्तां वचून सबस्क्रायब कराची.